नमस्कार. आम्ही तुमच्या फुड्यान परत एकदा इन्फॉर्मेशन घेऊन आयिल्ले आसात, ते सुद्धा माय भास कोंकणीतल्यान. आम्ही आमचो इतिहास, आम्ही आमचो प्रेझेंट तुमच्या फुड्यान दवरपाचो प्रयत्न करतात प्रत्येक वेळार. आज आम्ही पळयतात आमच्या देशाची लोकसंख्या जी जगान नंबर 1 आयिल्ली आसात. म्हळ्यार 1.46 करोड आमची भारताची लोकसंख्या जाल्ली आसा. आणि खूबशे लोक जे आसा ते पलायन करून आयज आमी पळयतात की कोस्टल एरियाक येतात. म्हळ्यार गोवा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्रा ह्या सारक्या राज्यांनी जे आसा ते जमनी घेवन जे आसा ते हांगासर म्हळ्यार मायग्रेट जावपाक सोदतात हांगा. अशें कित्याक? सगळ्यात पयलीं आमी आमच्या लोकसंख्येचेर उलयात. म्हळ्यार आतां आमी पळयतात आमच्या देशाची लोकसंख्या ती कितें आयजूच वाडूंक ना, तर हे जे आसा ते शेकडो वर्सां पासून जी आसा ती आमची देशाची लोकसंख्या अशीच आसात. म्हळ्यार एक टायम जे आसा ते फक्त चायनान जे आसा ते आमकां सायड मारलेली, पूण आमी आसा तशे एक नंबरार पावले. आतां अशें कित्याक घडलें? आमी पळयतात जगान, पुराय जगान कितलेशीच जी आसा ती जागा आसात. म्हळ्यार येदे व्हडले जी आसा ती आमची पृथ्वी आसात, पूण आमी पळयल्यात बाकीच्या देशांनी जी आसा ती लोकसंख्या खूब कमी आसात. आणि फकत तर आमच्या भारत जो आसा तो आमचो 7वो सगळ्यात जगातलो मोठो देश आसा. पूण आमी पळयतात रशिया, अमेरिका हे मोठमोठे भूसंबंधन आशिल्ले देश आसात, पूण त्यांची लोकसंख्या आसा ती कमी आसात. पूण आमच्या देशाची अशें कित्याक? तर प्राचीन काळापासून आमच्या देशान जे आसा ते हांगासर लोक रावतात. सभ्यता आसल्यो, प्राचीन सभ्यता आमकां पळोवपाक मेळटात. त्यो म्हळ्यार सिंधू घाटी, मोहिंजोदारो, हडप्पा, धोलाविरा, लोधिया आणि राखीगडी सारक्यो कितल्योश्योच सभ्यता आमच्या फुड्यान आयज आमकां दिश्टी पडटात. म्हळ्यार 10,000 वर्सां पयलीं पासून जे आसा ते हांगा मानव वस्ती आशिल्ल्यो आणि त्यो सुद्धा सुसंस्कृत आणि सिस्टमॅटीक तांचें जीवन जे आसा ते हांगा चलतालें हें आमकां ह्या इतिहासांतल्यान आमकां पळोवपाक मेळटात. आतां आमी राखीगडीक पळयतात, मोहिंजोदारो पळयतात, इतल्यो सिस्टमॅटीक तांच्यांनी ज्यो सिटी आशिल्ल्यो त्यो हांगासर आमकां तांच्यांनी इस्टाब्लीश केल्ल्यो त्या वेळार, म्हळ्यार 6-7 हजार वर्सां पयलीं. आणि अशें हे ते कित्याक करूंक पावले? तर आमचो भारत जो आसा तो कृशी प्रधान आयज आनी त्या वेळार पासून आशिल्लो. म्हळ्यार हांगासरली जमीन जी आसा ती फर्टायल आशिल्ली. कित्याक तर हांगासर ऋतू जे आसात, आमी जे क्लायमेट म्हणटात, आमी जी सिजन्स म्हणटात ते सिस्टमॅटिकली हांगा त्या काळा पासून चलताले. म्हळ्यार पावस 4 म्हयने, हिवाळो 4 म्हयने आणि वत जे आसा ते 4 म्हयने. म्हळ्यार सिस्टमॅटीक ऋतू बदलताले. ताका लागून जे आसा ते हांगा ही फर्टायल जमीन, हांगा उपजाऊ जमीन आमकां पळोवपाक मेळ्ळी त्या काळार. त्या वेळार आमचे पूर्वज जे आसा ते खूब धनी आशिल्ले. म्हळ्यार खावपाक जेवपाक तांचे कडेन कांयच कमी नाशिल्ली. ताका लागून ते भुरगीं जी आसा ती भरपूर काडटाले. आणि तेजो परिणाम भारताची लोकसंख्या आसा ती त्या वेळारूच वाडली. पूण बाकीच्या देशां कडेन अशें नाशिल्लें. मोठे मोठे देश आसा पूण तांचे कडेन जे आसा ती फर्टायल लँड नाशिल्ली. म्हळ्यार ते पिकोवन खावंक शकनासले. कित्याक तर एक तर थंय बर्फ पडटालो, नाजाल्यार तरी डेजर्ट एरिया. म्हळ्यार तांचे कडेन अशी जे आमच्या भारता कडेन भांगराची भूंय आशिल्ली ती त्या वेळार खंयच्याच जगान बाकीच्या कडेन नाशिल्ली. ताकाच लागून हो जो देश आसा आमचो भारत, थंय जी आसा ती लोकसंख्या त्या वेळार आणि आयजूय ती आसा ती तशीच आसा. दुसरें कारण लोकसंख्येचें म्हळ्यार हांगा जावपी परकीय शक्तींचो हल्लो. म्हळ्यार मुगल्स आयले, ते हांगासर रावले. तशेंच बाकीचे खुबशे देशांतल्यान लोक जे आसा ते हांगासर पलायन करून आयले आणि ते रावले. ताकाच लागून हे रिजनांक लागून जी आसा ती आमची देशाची जी लोकसंख्या आसा ती त्या वेळार आणि आयजूय जी आसा ती आसा तशी एक नंबरार आसात. आता गोंयान आणि बाकीच्या कोस्टल एरियाचेर लोक आता सध्या पलायन कित्याक करतात? म्हळ्यार त्या वेळार जे आसा ती उपजाऊ जमीन, म्हळ्यार महाराष्ट्र, MP, UP, बिहार हे सारखे प्रदेश जे आसले, हिमाचल प्रदेश, पंजाब हे सारखे आसले ते उपजाऊ आशिल्ले आणि आयजूय आसा आमकां पळोवपाक मेळटात. क्लायमेटीक कंडिशन म्हळ्यार श्वास घेवपाक हवा जी आसा ती कितल्याशाच राज्यांनी आसा ती दूषित जाल्लेली आसात. आणि कोस्टल एरियाक खास करून जी फ्रेश हवा आमी म्हणटात ती कोस्टल एरियाक आमकां पळोवपाक मेळटात. आणि दुसरें रिजन म्हणल्यार इम्पोर्ट एक्सपोर्ट. आता जग जे आसा ते आधुनीक जाल्लेले आसात आणि ह्या आधुनिकीकरणाक लागून जे आसा ते इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जे धंदे आसात ते वाडलेले आसात. अशा वेळार जे मोठमोठे बिझनेसमॅन आसात, जे मोठमोठे ऑफिसां आसात ती मोस्टली कोस्टल एरियेक ते आपले बस्तान घेवन आयिल्ले आसात. कित्याक तर दर्यो लागीं आसा, थंय
त्यांचो वेवसाय जो आसा तो चलतलो. आमी पळयतात आयज गोंयान जे आसा ते पयलीं गोंयची लोकसंख्या आसली जर आमी पळयत 1961 जाल्यार आमची गोंयची लोकसंख्या आसली ती 7 लाख आसली. ताच्या उपरांत वाडत वाडत 9 लाख जाली, 15 लाख, 16 लाख, 20 लाखाचेर. आनी आयज जर आमी पळयत जाल्यार 25 ते 30 लाख अनफिगर जे आयज गोंयची लोकसंख्या आसा ती वाडत आसा. आनी ही जी आसा ती वाडत रावतली बिकॉज हांगा जर जे आसा ते मायग्रेशन जायत आसात लोकांचे. आनी कित्याक तर ज्यो बाकीच्या राज्यांनी सुविधा डोर स्टेप मेळना ती आयज आमच्या गोंयान आमकां मेळटात. ताकाच लागून तेजो सुविधेचो फायदो जो आसा तो घेवपाक लागून कितलेशेच जे आसा ते लोक मायग्रेट गोंयान जायत आसात. अशें करून करून आसा ती कोस्टल एरियाची पॉप्युलेशन आसा प्रत्येक राज्याची ती येणाऱ्या काळान जी आसा ती वाडत रावतली. म्हळ्यार पयलींच्या काळान जे आसा ते लोक देशाच्या मदीं रावताले. आतां जे आसा ते कोस्टल एरियेक मातशें मातशें करून जे आसा ते क्रावडेड पॉप्युलेशन जावपाची संभावना आसात. कित्याक तर मोस्टली आमी अख्ख्या जगान पळयतात, अख्ख्या जगाच्यो मेट्रोपॉलिटन सिटीज पळयतात जाल्यार ह्यो ज्यो सिटीज आसात त्यो चडश्यो दर्याच्या देगेरूच बसलेल्यो आसात. आनी थंयची पॉप्युलेशन आसा ती बाकी त्यांच्या देशांतल्या तुलनेन जी आसा ती तेंची कोस्टल एरियेकूच चड आसात. आमी ऑस्ट्रेलिया घेया, आमी चायना घेया, आमी अमेरिका घेयात, आमी रशिया घेयात, ह्यो सगळ्यो तेंच्यो सिटीज ज्यो आसात त्यो मोस्टली दर्याच्या देगेर आसात. पूण आमच्या भारतांत हे सगळे चित्र आसा ते आतां बदलपाचे आसात. म्हळ्यार कोस्टल एरियेक जे आसा ते मोठी मोठी सिटीज इस्टाब्लीश जातल्यो. आनी तातूंतले तातूंत एक म्हळ्यार आमचें गोंय.